काल हांवें फामाद मंत्री गोंय विधानसभेचो ताणें एक स्टेटमेंट केलो मॉर्निंग गुदिनून की आमचे पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय कॅरटेकर केन्ना साकून जाला म्हणून. म्हाका दिसता कॅरटेकर आनी कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन हाजो फरक मावेन गुदिनूक खबर ना. आमची पार्टी सदांच कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन म्हणून काम करता. जर एखादो सरकार चुकता, एखाद्या लोकांचेर अन्याय जाता, ते सरकाराच्या नजरे मुखार हाडून दिवप आनी सरकारा कडच्यान तें काम करून घेवप हे आमचे पार्टीचो ध्येय आसा. फाटले 1 वर्स जालें जे मानधन पंच मेंबरान सरपंचांक मेळपाक जाय तें मानधन मेळना म्हणून तांचे एक प्रश्न विचारलो. त्या प्रश्नाची तांणी जाप दिल्ली. तुम्ही पंचायत इलेक्शन जाले उपरांत तुम्ही सगळ्यांक व्हरून पणजी फोटो मारले, ही पंचायत आमची, ती पंचायत आमची, इतली पंचायती भारतीय जनता पक्षा कडेन ना, तितली पंचायती भारतीय जनता पक्षा कडेन ना. जर इतल्योय पंचायती जर भारतीय जनता पक्षा कडेन आसाय जाल्यार तांकां मानधन कित्याक मेळना? तुमकां इव्हेंट करपाक तुमचे कडेन पयशे आसात, पण त्या लोकांक मानधन दिवपाक, जे पंच मेंबर आनी सरपंचांक मानधन दिवपाक तुमचे कडेन ना. ही एक सरळ मागणी ताणें मागली. ताजेर तो सांगता की विजय सरदेसाय केन्ना सावन कॅरटेकर जालो काय म्हणून. कॅरटेकराचें हांव उदाहरण तुका दितां. 2007 ते 2012 तूं काँग्रेसीचो आमदार आसलो आनी भारतीय जनता पक्षाचो कॅरटेकर आसलो. हेका म्हणटा कॅरटेकर म्हणून. आमी दुसऱ्याच्या पक्षा भशेन नाय. आमच्या अध्यक्षाचेर जर तुम्ही कितेंय उलयले ते आमी सहन करून घेवचे ना. मावीन गुदिनून शिटकावणी दितात. आमच्या आमदाराचेर नाहक कितें उलयलो जाल्यार आमी तुका ओगी रावचे नात. हिंदींतल्यान एक म्हण आसा, हिट का जवाब पत्थर से देंगे म्हणून. तशें आमी तुमकां शिटकावणी दितात आनी सांगतात तुज्यो ज्यो भानगडी आसा पळय येणाऱ्या काळात आमी सगळ्यो काडटल्यो. आनी हाजे पयलीं तुजेर आरोप जाल्लो की तुवें घोटाळो केलो म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी तें मंत्रीपद तुजे कडच्यान गेल्लें आनी मागीर तें सारवासारवीकर इट्स नॉट अ करप्शन, अटेम्प्ट ऑफ करप्शन हेंय कोणी म्हणलें सगळ्यांक खबर आसा. परत एकदां हांव मावीन गुदिनूक सांगता, आमच्या अध्यक्षाचेर उलयतना 100 फावटी तुवें विचार करचो. देव बरें करूं.